जाल्यार काँग्रेस पार्टीन डिटेल सर्वे केलो पणजे मतदारसंघात आनी अशें लक्षात आयलें, आमची जी काँग्रेस पार्टीची टीम आसा, ब्लॉकाची टीम आसा, तांचे अशें लक्षात आयलें की कितलेशेच वोटर्स जे शिफ्ट जाल्या पणजेच्यान, अशे वोटर्स अजुनूय इलेक्टरल रोलाचेर रिफ्लेक्ट जातात. आतां पयलीं म्हणल्यार SIR जेन्ना जाला आनी इलेक्शन कमिशन सांगता की वोटर रोल स्ट्रीमलायन करपाक तांच्यांनी तो ड्रायव्ह केला म्हणून, तें जालां आसतना अशे वोटर्स डिस्पायट ऑफ दॅट SIR रिफ्लेक्ट जावप, हाजे वयल्यान द एंटायर प्रोसेस ऑफ SIR कम्स अंडर क्वेश्चन मार्क, सिरियस क्वेश्चन मार्क. वेदर द SIR was carried out to delete the voters who are pro opposition काय म्हणून एक प्रश्न निर्माण जाता. पणजेचे मतदार आशिल्ल्या कांय जाणांचो पत्तोच सापडना. तांणी दिल्ल्या पत्त्यार घरूच अस्तित्वात ना म्हणून काँग्रेसीचो दावो. दुसरे वटेन मडगांवाय हीच परिस्थिती. चडशे करून पार्ट नंबर 10 पाटो, पार्ट नंबर 16 आणि पार्ट नंबर 18 हे 3 जे प्रभाग आसा पणजे मतदारसंघाचे, हातून प्रॉब्लेम चड जाल्या. आनी एग्जाम्पल दिवपाचें म्हणल्यार A टायप गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आल्तीन बिल्डिंगूच ना, बिल्डिंग डेमोलिश जाल्या, पण वोटर्स ताजेर अजून दाखयता. ही फक्त एक बारीक तुमकां हांव एग्जाम्पल दिता, जे जाग्यार स्ट्रक्चरूच ना पण वोटर्स आर स्टील बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द इलेक्टरल रोल. स्पेसिफिकली द BLOs ऑफ पार्ट नंबर 10, 16 and 18 वी आर मेकिंग अ डायरेक्ट एलिगेशन दॅट these 3 BLOs are taking dictates from the local MLA and the BJP leaders instead of following the law. मजगती बाबूश मोन्सेरातान वेंचणूक आयोगाचेर धुकलून हात वयर केल्यात. तांकां सोद म्हणून सांग. तेंच्यांनी सोदले म्हणटा तेंच्यांनी ते आल्तीन डेमोलिश बिल्डिंग केल्या पळय तितून पाचशी काय अशें कितें. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमिशन whoever is there they will look into this thing, no, so as if I am looking into that. बट तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केला तुमचो हात हा म्हणून तितून आमदाराचो, पणजेचो आमदार हा तेंचो. तेणी स्टेटमेंट केला. एम आय सपोज टू रिप्लाय टू वॉट एवर दे हॅव. तुमचो एक ऑफिसांतलो कादर म्हणून कोण बसता हियरिंगान, प्रत्येक हियरिंगान तो कादर म्हणून येता म्हणला तुमची हियरिंग. अरे माझे ते हियरिंग दो सपोज ऑब्जेक्शन कोणाचें आहा, ऑब्जेक्शन आमचो मनीस वचपाचो न्हू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.